आंटी कैसा बना है? मस्त हुआ, एकदम मस्त, मस्त हुआ है ना? एकदम मस्त. Just my bro. हांवें न्हू आसलेलो तो हो परत केल्लो आसा मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट आणि येस इट्स ऑल अबाउट मोटो व्लॉगिंग आणि ओहो बाबा उजो गाडी उजो असो आयज मातसो सावकाश चलोवया गाडी जाल्यार सोदीत फास्ट आसता हांव पण ही गाडी मात चलोवपाक कम्फर्टेबल हा सॉलिड कम्फर्टेबल गाडी चलोवपाक ही सो गायज तुमकां हांव सांगूंक सोदता की हांव परत आसलें तर हें म्हाजें मोटो व्लॉगिंग चालू करपाचो आसा ओके आनी तुमकां कोंकणी चॅनलाचेर आमच्या व्लॉगिंगूय मेळटलें मोटो व्लॉगिंगूय मेळटलें सो गायज हांवें आयज म्हाजो हेल्मेट कॅमेरा कित्याक भायर काडलेलो आसा खबर आसा कित्याक की आयज आमी न्हू सगळे सेटअप करता कॅमेरा सेटअप करता बाकीचें सगळें कितें आहा तें सेटअप करता रायडाक वयपाक भायर सरपा खातीर सो आतां रायड आमी केन्ना आनी कशी कितें मारतली तें तुमकां आमी सांगिना सडनली आमचो प्लॅन जाल्लो आसा भायर सरपाक ओके सो हेल्मेट बिल्मेट रेडी दवरता सगळें म्हाजें रेडी जाल्लेलें आसा पण अंकिता कडेन हेल्मेट ना ओके सो हांव चिंत्तालो आयज तेका हांव म्हापसा घेवन वयतलो आनी एक बरें हेल्मेट घेतलो म्हणून सो पळोवया आतां कशें कितें पळय तें आनी बायक चलयता चलयता मोटो व्लॉगिंग करप इट्स अमेझींग फील हांव म्हाज्या सेगमेंटान येयल्लो आहा आयज जे आमी व्लॉग्स पळयता ते फॅमिली व्लॉग्स आसता आनी त्या सेगमेंटान हांव एक्चुअली नाच जी म्हाजी सेगमेंट आसा खबर आसा ती ही मोटो व्लॉगिंग सेटअप मोटो व्लॉगिंग करून न्हू व्लॉगिंग करपाचो एक अलगूच फील आसता सारको ओके सो हांव ह्या रुटार बेश्टो येयल्लो टेस्ट करपाक की विंड ब्लास्ट जाता की ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा कित्याक मायकाचे न्हू मातशे इश्यूज आसता सदींच मायक सारको तर तुमी सेटअप करूंक ना न्हू जाल्यार मायक मागीर प्रॉब्लम करता फुडें सो बाय चान्स आतां हांव खंयच्या घाटा वयल्यान वयता आतां वयतलो खंयसर रायडाक वयतलो घाट बीट लागतले आमकां सो थंयसर बेश्ट मायका खातीर मागीर आख्खो व्लॉगिंग आमचो फ्लॉप जावंक जायना न्हू सो बिकॉज ऑफ दॅट हांव आयज स्पेशली सगळें सेटअप करपाक भायर सरलेलो सेटअप करया आनी कसो दिसता हो अल्ट्रा वायड एंगल म्हाका कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा भावानो आणि माझ्या वांगडा आसा माझा फ्रेंड क्या नाम है रे तेरा? आलोक. आलोक आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं? कुछ तो बनाएंगे टेस्टी. टेस्टी. सो गाइस जाले कितें सांग आमी अशीच बसलेली बसून फक्त न्हू आमी रील स्क्रोल करताली रील स्क्रोल करता करता न्हू बरे बरे कितें कितें येवंक लागले आणि हमारे मुंह में क्या आ गया रे? पानी. पानी आ गया ना रे. हाँ. और हम लोग अभी बनाने वाले हैं मस्त देसी स्टाइल गांव के स्टाइल जैसा कुछ अलग. हाँ. अभी हम लोगों ने मगन को बेचा है दुकानिया पे सामानिया लाने के लिए नहीं रे. हाँ. बेगीन येयल्या पुरो आणि भाजयेचे शॉप ओपन आसल्या पुरो हॉर्टिकल्चर न्हू रे. होय. मागीर आमी तेज्या वांगडा कितें खावपाक जाय तें मागीर पळोवपाचें न्हू. जलाएंगे ना दीदी. हाँ जलाएंगे डाल दो. बैगन के ऊपर भैया को बताएंगे हम लोग बैगन को भरता हुआ. हाँ चलो रख दो. अरे पहले जला. नहीं रे इसके ऊपर भी ये डालने का है. हा 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 इथून आम्ही बैगन घातलेलो असा आता. टमाटर पक गया है ना रे. अभी हमारा अभी बैगन ही बाकी है पकने का. हो गया मिर्ची भी सही है हाफ फ्राई निकालो. हाफ फ्राई चाहिए. और ये हमारा पूरा हो गया सामान चलो. मसाला ले लो. हुआ है पक्का या और थोड़ा चाहिए? पक्का हुआ. हाँ उड़ गया नीचे से. हाँ मरे हुआ. चलो डालो इसमें.
टमाटर और बैगन दोनों हो गए। गरम है। हाँ बहुत गर्म है। बंद करो। हाँ देखो हम टमाटर छील रहे हैं, ये इसके बाद हम लोग मिर्ची और लहसुन छीलेंगे। हाँ मस्त मजा आएगा ना रे बिडू. बहुत मजा आएगा। सो गाईज अपाय आमचं बैगन का भरता झालं रेडी आणि या बुरग्यानो खोले काढतात खोले. हे बाय हे धुतात बाया. धोके लेके आओ धोके. ए तू धोके ला बे अंजलि। हाँ तू धोके ले। धोके लेके आओ. आज बनेगा भरता। बन गया भरता. खाना भी तो है उसको। हाँ काटो जल्दी से. अरे उसको तो मुझे उसके ऊपर वो रख के खा लेंगे ना सब लोग। सब लोग अपने अपने प्लेट लेके इधर खड़े हैं और दूसरा वाला बाहू प्लेट निकाल रहा है. धोके। सो गाइस हम लोगों ने रोटी क्यों नहीं बनाई रे मगन. रोटी बनाने को ज्यादा टाइम लगेगा दीदी, हमारे पास नहीं है टाइम। अप्पा आमचं भरता. जल्दी धोके आ गया तो क्या रहेगा। मगन मेन बचे. हाँ मगन तो हर वीडियो में मेन है हमारे। हाँ हाँ रेडी न रे. हाँ ले लो. फास्ट होना चाहिए. चलो एक और डालो। मगन के क्या बनाए? क्या उसको नाम दे? जोकर. नहीं जोकर। हमारा मगन जोकर नहीं है. मेरे मगन जोकर से ही अच्छा है। मेरे को भी ले लो. मेरे अभी अंधेरा नहीं आ रहा है मेरे. नहीं इधर से ले, इधर से. ये देखो हमारी दीदी बैगन का भरता पाव में भरी है और सबको बांट रही है। और सबको बांटे। ये देखो इधर बैठे हैं ये सब खाने के लिए इतने देर से। ये देखो चुड़ैल हाय कर रही है। अरे चुड़ैल कौन है भी तू? बंद कर दो दीदी। हाँ बंद कर दो. क्या वो निकालो। ये तू निकालो। तू क्या कर रहा है. एक्स्ट्रा मसाला और नमक डाल रहा है. ज्यादा तीखा लग रहा है. मेरे को तीखा पसंद कल है। सुबह जाना पड़ेगा तेरे को भाग के. जाने दो। सही है बे? तेरे को भी चाहिए रे तीखा. हाँ चाहिए। मसाला दो नहीं मसाला। खा ले मसाला दो। मैं खाती हूँ ऐसे ही. चलो खाएंगे मेरे. चलो खा के देखो. दीदी रुको। क्यों इसको मसाला डालने दो। तेरे को भी चाहिए मसाला. केले का पत्ता काट के बहुत बेकार है। तू भी खाएगा रे मसाला. मैंने तो डाल भी लिया। मेरे को सबसे ज्यादा मसाला चाहिए। आंटी कैसे बना है. मस्त हुआ, एकदम मस्त. मस्त हुआ है ना. एकदम मस्त. बहुत अच्छा। अच्छा है. आप खा के देखो। हाँ मैं भी चखती हूँ. सो गाईज आमगेर केल्लेले आसा फूल पावर. आवय तिसऱ्यांचे बरें केला कितें तरी अंकितान. आतां जेता. सो गाईज तुम्ही आयचो व्लॉग आमचो पयला आसतलो न्हू. इट्स ऑल अबाउट कुकिंग. म्हाका खबरूच ना अंकितान आयज कुकिंग केला म्हणून. कित्याक हांव गेल्लो आयज बायक घेवन भायर. म्हाका सगळे कॅमेरा सेटअप मागीर गाडयेचे कितें वारे बीन कितें आहा कितें ना ब्रेक्स बाकीचे सगळे चॅक करूंक जाय आसले. कित्याक आतां रोड ट्रिपार वयता जाल्यार यू हॅव टू बी ऑलवेज नो बी केअरफूल. टायर कितें आहा सारके नट बोल्ट्स लूज आहा टायर्ड आसा हें सगळें न्हू तुमकां खबर आसूंक जाय. ऑर एल्स मागीर तो न्हू खूब प्रॉब्लमां जाता. तुमकां खबरूच आसा वाटेर गाडी ब्रेक डावन जाली जाल्यार इट वील क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज. ओके सो तुमी आयचो आमचो कुकिंग ब्लॉग पयलाच आसतलो. तसोच एक धाकटुलो न्हू आमच्या वांगडा एक मिनी शेफ आसा. हार्डली 4-5 years old. 4-5 years old. हार्डली 4-5 years old. हय धाकटुलो. आनी तो जावन आसा म्हाज्या
व्हेरी क्लोज फ्रेंड जुडाचो चेडो. ओके, सो हो न्हू व्लॉग आमी तुमकां आयच्या व्लॉगान आमी तुमकां तो धाकटुलो भुरगो 5 वर्साचो कसो कुकींग करता तें तुमकां दाखयतली. आनी येस, तेजो न्हू यूट्यूब चॅनल आसा आनी त्या यूट्यूब चॅनलाचेर तो ईच अँड एवरी कितें म्हणटा ते कुकींग रेसिपी कसो कूक करता तो घालता विडियोज. हार्डली 5-6 years ओल्ड भुरगो, धाकटुलो, व्हेरी क्यूट. आनी दीस माय ब्रो आहा पळय, ही इज फ्रॉम UK, म्हणजे तो हांगा गोंयकारूच आमचो, पण UK सेटल जाल्लो आसा, UK कामाक आसता. सो पळयात तुमी फुडें आनी तुमचो टायम वेस्ट करिना, तुमच्या खातीर ही कुकींग व्हिडिओ घालता. Then you put this. Yay! Demo. Yeah? Yeah. Mo. Yeah? Yeah. Yeah. I'm going. I'm going. Goo. Mo. Bye. सो तुमी धाकटुल्या भुरग्याची कुकींग व्हिडिओ पयल्या आसतली न्हू, कितलो बरो आनी काय बरो तो कुकींग करता तो. तुमकां जर तेजी कुकींग व्हिडिओ आवडल्या जाल्यार वचा आनी तेज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा, भरपूर प्रमाणात मोग दाखया, कॉमेंट करा, शेअर करा, लाईक करा. ओके. सो गाईज, हांव यूज करता इंस्टा 360 आनी हो तेका एक्सटर्नल मायक. ओके, सो मागीर तो हांगासर वयता कॅमेराक आनी मागीर मोटो व्लॉगिंग आमी करूं शकता. म्हाजे जे भाव म्हाका इंस्टाग्रामाचेर मॅसेज करतात की मोटो व्लॉगिंग कशी स्टार्ट करूं, जाल्यार गो फॉर व्हेरी स्मॉल. ओके, धाकटो कसलो तरी एक्शन कॅमेरा घ्या, हायफाय घेवं नाका, इंस्टा 360 गोप्रो बीन, धाकटो घ्या स्टार्ट करता आसतना. आनी मायक जाय पडटा, व्हेरी इम्पॉर्टंट असले एक्सटर्नल मायक जाय पडटा. सो ते मायक घेवन तुमकां फूल हेल्मेटान फूल माउंट करचें पडटा. पळय तुमकां दाखयता पळय, ह्यो वायरी तुमकां दिसता आसतल्यो पळय, ह्यो सगळ्यो पळय, ह्यो वायरी पळय, ह्यो सगळ्यो मायक. ओके, हे त्या मायकाक वयता आनी तो मायक एक्टिवेट जाता मागीर. सो नाल्यार व्हिडिओ क्रिस्टल क्लियर व्हिडिओज येयना. ओके, सो जे कोण म्हाजे भाव व्हिडियोज पळयता आनी मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करूंक सोदता, यूट्यूबर जावपाक सोदता, जाल्यार ऑलवेज रिमेंबर गूड क्वॉलिटी कॅमेरा म्हणजे मोबायल फोन. आनी मोटो व्लॉगिंग करता जाल्यार गूड कॅमेरा विथ मायक्रोफोन, मायक व्हेरी इम्पॉर्टंट. मायक ना जाल्यार व्लॉगिंग ना. आनी मेन म्हणटा पळय तो एक पावर बँक, व्हेरी मच नेसेसरी. जाव म्हणजे जाव कसोय. आनी 100% बेस्ट हेल्मेट. यू कॅन स्टार्ट विथ वेगा. हांवें यूज केला एक्झॉराचें हेल्मेट. एक्झॉराच्या हेल्मेटान सेफ्टी खूब आसता. ओके, सो तुमी यूज करा वेगा. स्टार्ट विथ 1500 2000 आनी तेजे उपरांत मागीर तुमी तुमचे पयशे येवंक लागले युट्यूबा वयल्यान जाल्यार अपग्रेड करा मागीर. आनी येस, हांवें हो कॅमेरा भायर काडलेलो आसा, हेल्मेट रेडी केल्लेलें आसा, मायक ऑल ओके. आनी आयच्या व्हिडिओन हांवें बारीकशी एक मोटो व्लॉग केल्लो आसा. तेजो आवाज सारको येता की ना तो कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून म्हाका सांगा. आनी
वेट करा आमचो बायक रायड. इट वील बी अ फन रायड. ओके, एडवेंचर करुया मातशें कितें तरी न्हू. सो चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरू नाका. आनी हांव मेळटा तुमकां नेवे. ताज्या पयलीं कितें सांगूंक सोदता तुमकां, तुमच्या खातीर हांवें एक व्हिडिओ घातलेली. सिद्धार्थाची मामी बरी ना आनी ताका कितें हेल्प जाय म्हणून. तुमी भावांनी हेल्प केल्लो आसा, थँक्यू सो मच. ओके, सो मेळोंकूच पावोंक ना सिद्धार्थाक. सो हांव फायनली ताका मेळटा. हरशी तो मेळटा म्हाका, पूण ताका ती हेल्प हांव दिवंक पावोंक ना. तुमकां सांगपाची गरज आसली म्हाका, कित्याक आय नेवर हायड एनीथींग फ्रॉम यू ऑल. सो हांव ताका ती मदत दितलो. ओके, आनी ताजो रिएक्शन पळोवया कसो आहा पळय तो, कितलो हॅपी जाता कितलो ना पळय तो. कित्याक तुमकां आमी सांगलेलें हांवें, ताका पयशाचो कांयच हें ना. 100 रुपया 200 रुपया 1000 2 लाख 3 लाख कितलेय दी, पयशे ना ताका. हें मनीसपण आहा ताका. ओके, सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी स्वीट आनी जेन्युअन सारको, म्हणून हांव ताका हेल्प करता. सो चॅनलाक गायज सबस्क्रायब करा, व्हिडिओक लायक करा, कॉमेंट करा, शेअर करा. आनी हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टील दॅन टाटा, गुड बाय, गुड नायट.